कारण आमच्या सरकारात आम्ही पळयता SC असतले, ST असतले, OBC असतले, EWS असतले, इकॉनॉमिकल विकर सेक्शन, हांच्या खातीर ते जी फीस भरता किंवा बर्सरी स्कीम असतली किंवा मनोहर पर्रीकर स्कॉलरशिप असतली, ताज्या व्यतिरिक्त ST कॉर्पोरेशन असतले, OBC कॉर्पोरेशन असतले, हांच्या कडल्यान आमी 2% ऑफ रेटान जे लोन दिता ते असतले. हांवें कित्याक सांगलें, एखाद्याक प्रोफेशनल कॉलेजीक ऍडमिशन मेळ्ळा, इवन दो इंजिनियरिंगाची फीस तर आमी कमी केली, बऱ्याचशा भुरग्यांक खबरूच ना, फीस चड हांव वचूंक ना अशें बिंदास सांगून मेकळी जाता. चड म्हणजे कितली? कदाचित आता तुम्ही जर म्हणशात इंजिनियरिंगाची 90% फीस आम्ही गव्हर्नमेंटात कव्हर केली, म्हणजे फक्त 10% तांकां फारीक करची पडली. हार्डली म्हाका दिसता 8,000 रुपया कितें तरी तांकां फारीक करची पडटा. ती 8,000 रुपया परत ट्रायबलाची आमी स्कॉलरशिप जाता जाल्यार ती 8,000 रुपया आमकां परत मेळटा. म्हणून हांवें म्हटलें बऱ्याचशा पेरेंट्सांक खबर ना, हांगा पर्यंत हांव समजू शकता, कारण पेरेंट्स सगळ्यांचेच पेरेंट्स शिकलेले ना, सगळ्यांचेच पेरेंट्स कितें ग्रॅज्युएट थोड्यांचे 10वी जाल्ले आसतले. पण आमी भुरग्यांनी समजून घेवपाक जाय, आमी भुरग्यांनी खंयची स्कॉलरशिप आसा, म्हाका 10वी जाल्या उपरांत खंयची आसा, म्हाका 12वी जाल्या उपरांत खंयची आसा, ग्रॅज्युएट जाल्या उपरांत म्हाका पोस्ट ग्रॅज्युएशन करूंक जाल्यार खंयची स्कॉलरशिप आसा. हांव त्या खातीर म्हणटात तुमी फक्त शिकत रावा, तुमकां शिकपा खातीर जो आधार जाय तो सरकार दिवपाक तयार आसा, तुमकां शिकपा खातीर जो सपोर्ट जाय तो सरकार दिवपाक तयार आहा. फीस कॉर्पोरेशनाचे मेळटली, त्याबद्दल आमकां काळजी आसपाक जाय. आमी प्रत्येक गोष्ट जी आमच्या हातांतल्यान घडटा ती आमच्या फुडल्या पिळगे खातीर घातक आसा आणि आमची जबाबदारी कितें आसा ह्या भावनेन आमी वावरचें पडटलें. आयज तुमच्या मुखार दुसरो एक रोल मॉडेल आयलो, ती सुनीता सावंत, SP ऑफ साऊथ गोवा, एक डॅशिंग लेडी आयज तुमच्या मुखार आसा. तुमकां जर करियर करपाचें आसा, खंयच्याय मिलिटरी आसतले किंवा फोर्स आसतलो, एअर फोर्स आसतलो, गो हेड, फॉलो हर. So these are the things, these are the role models who have been presented before you. आणि त्याच खातीर जर राजकारणांतसून येवचें आसत जर जाय जाल्यार सुशिक्षीत आणि सुसंस्कृत मनशांनी राजकारणांत येवप हे अत्यंत गरजेचें आसा. आमी घडये रावून कोणाक शिवे गाळी घालचे परस आमी स्वताच राजकारणांत येवन एक बदल घडोवन हाडपाची ती काबिलियत तुमचे भितर आसा, म्हणून तुमी मुखार येवची.